पॉलिसी डिस्कशन पे जाना सगळे जे म्हणजे तज्ञ आशिल्ले आमचे जे आसात कमिटी मेंबर्स हे सगळे आपापले मेंबर सेशन केला सगळं मांडला सगळे तरेचे आणि त्या आगरचे पॉलिसी जी आसा त्या पॉलिसी संबंधी आमचे काम आनी कामच सांगता तेज्या अंडर एक कमिटी जाल्या आनी डायरेक्टर तुमी सगळे मागीर सगळें इन्फॉर्मेशन दिता मार्च म्हटल्या जातली आणि मग सगळं आमची पहिली आगरची पॉलिसी इंक्लुडिंग पंचायत NGOs इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फार्मर्स आणि जे कोण लागू जातात ते आमकां सुमार 3751 suggestions आयली. It's the biggest suggestion. It is a good exercise which is done by the government. Even our agriculture minister दर एका सरपंचाक बरयल्लें तुमी पंचायतीन घेयात म्हणून आनी आमकां सरपंचांतल्यान पंचायतींतल्यान दर एका शेतकारांतल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. 3751 सजेशनाक मेळ्ळीं. उपरांत आमचे लास्ट 2 मिटिंगेक आमी ही सजेशनां एकठांय केलीं आनी सुमार 36 फोकस एरिया आयडेंटिफाय केल्यो वेगवेगळ्यो आनी ह्यो 36 फोकस एरिया आमी 5 सब कमिटीन ती वांटून दिल्यो आनी 5 सब कमिटीक ताचेर अदीक स्टडी करपाक लायली, इवॅल्युएट करपाक, एग्जामीन करपाक, इनसायट तातूंतल्यान घेवपाक आनी तांणी 5 सब कमिटीन रिपोर्ट गेल्ले मिटिंगेक थोडो जाल्लो आनी इनकम्प्लीट आसलो तो रिपोर्ट आयज फूल डे आमी मिटींग घेतली आनी 5य कमिटीचो सब रिपोर्ट कमिटीन मिटिंगेक दिल्लो आसा. तातूंत आनीकूय सजेशनां घातलीं, एडिशन केलें, डिलिशन केलें आनी हो रिपोर्ट एप्रूव करून आमी आयचे मिटिंगेक रिपोर्ट एप्रूव केला सब कमिटीचो रिपोर्ट आनी हो सब कमिटीचो रिपोर्ट आतां ड्राफ्टींग कमिटीक वतलो. आयज आमी ड्राफ्टींग कमिटी केल्या. ड्राफ्टींग कमिटी इज हेडेड बाय डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी 4-5 मेंबर हितून आसा. त्या ड्राफ्टींग कमिटी हेजी अदीक एनालायज करतले, तातूंत कायद्यान कशें बसता कितें कात तें करून आनी मागीर हो ड्राफ्टींग कमिटी रिपोर्ट परत आमचे कमिटीक दितले. एग्रीकल्चर पॉलिसी जर केन्ना मेरेन सुरू जातली? आमचे टार्गेट डेट मार्च आसा.